पहिल्याच वर्सा या आता नवीन वर्सा पहिल्या आयतारा लोक असे आपल्या हक्काक लागून गोंयकार आपल्या हक्काक लागून हांगा वताक बसला। हे आम्ही 2017 सांगत आसा की हो बीजेपीचो सरकार गोंयकारांक गोंयांतल्यान काबार करपाक सोदता, सिस्टमॅटीक काबार करपाक सोदता आनी हे सिस्टमॅटीक जो प्लॅन आसा तो एक करून सध्या उघड जायत आसा आनी एक करून लोकांक दिसता। लोक पयलीं फकाणां समजताले कितें आमी कितें उलयता कितें सांगता, हे मेगा प्रोजेक्टांचे कितें उलयता, भायल्यांचे लोक येता प्रॉपर्टी घेता घेवन इंडियन ते हे सगळे गजाली आमकां सांगून जाले। पूण आमी ही क्रांती आमची सोडूंक ना आनी आयज जर पळयत ह्या क्रांतीचो जी विचारांची क्रांती आसा ही प्रत्येक गोंयकारांच्या काळजान वचत आसा। आता हो जो प्रोटेस्ट आता हंगर स्ट्रायक 8 दीस चल्ला, 8 दीस चालू आसा, हो खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन घडोवन हाडूंक ना, हो सामान्य लोकांनी घडोवन हाडलो, चिमलाच्या भुरग्यांनी बायलांनी तेंच्यांनी घडोवन हाडलो। हो कित्याक घडोवन हाडलो, कित्याक तेंच्या मनान आयज भंय जाला आपलो गांव वयतलो म्हणून। आनी खुबशे गांव अजून न्हिदोन आसात, तेंकां दिसता कितें आपूण आमकां पॉलिटिकल पार्टी नाजाल्यार पॉलिटिकल लिडर्स आसा तेंच्या कडल्यान कितें डोनेशन्स मेळ्ळे म्हणल्यार आमचो गांव साल्वार जातलो नाल्यार आपले फ्युचर साल्वार जातले म्हणून। ते तशें ना। आमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय, जर आमचो गांव ना, जर आमचो जागो ना जाल्यार आमी ना। डायरेक्ट रिलेशन आसा हे। कितले नोकऱ्यो दिले, 15,000ची 20,000ची नोकरी दिली म्हणून आयज गोंयकार आपल्याच गोंयान आपल्याच गांवान एक जागो घेवपाक शकना, एक प्लॉट घेवपाक शकना। हेचो विचार करपाक जाय। ही क्रांती फक्त आमी मिटिंगेक येवन आयज भाशणां करून घरा वचोन परते आपल्या लायफान बिजी रावन चलपाची ना, प्रत्येकान एक कॉन्ट्रिब्युशन दिवपाक जाय। आयज आमी पळयता 7 दीस हांगा हे भुरगे बसताले, आयज ते भुरगे बेकार न्हू, ते भुरगे अनएम्प्लॉयड न्हू, त्या भुरग्यांकडे काम आसा, कोण धंदेक आसा, पूण तरी आसतना आपल्या गांवांक लागून आपलो काम धंदो सगळे सायडीक दवरून ते हांगा बसलेले। थोड्यांक दिसता आसतलें ते बेकार आसा म्हणून बसला। आमचो अजय, तेजे क्वॉलिफिकेशन कितें, कंपनी सेक्रेटरी सीएस, हे सीए बी नासता पळय त्या लेवलचो कंपनी सेक्रेटरी। 1.5 लाख रुपया पगार आसलो, 1.5 लाख रुपया। आयज आपले प्रॅक्टिस पासून ऑन करीत जाल्यार म्हयन्याक 2 लाख रुपया जोडपाक शकता। पूण आयज कित्याक बेकार आसा, कोणाक लागून बेकार आसा, गोंयाक लागून, ह्या मातयेक लागून। हे अशेंच रेव्होल्युशनरी जावंक ना, हे रेव्होल्युशनरी आपल्या गांवांक लागून, आपल्या गोंयांक लागून आनी आपल्या लोकांक लागून जाला। त्याचो व्हॅल्यू, त्याचो रिस्पेक्ट आमी दवरपाक जाय, लोकांनी दवरपाक जाय। जर आमकां दिसता तो बेकार आसा म्हणून थंय बसता, आमचो गोविंद सर आसा, ह्या जाणटेपणान तेका कसली उमेद, कित्याक पडला, कित्याक तेका आनी अचीव करपाचें, रेस्ट घेवपाक जाय तेणी, तो कित्याक वळवळटा, कित्याक फायट करता, कित्याक तळमळीन उलयता, कित्याक लागून, ह्या गांवांक लागून। हो विचार तुमी करपाक जाय। अशे कितलेशेच एक्टिविस्ट आसतले, थोडे पॉलिटिकल लिडर्स आसतले, आयज आपल्या गांवांक लागून आपल्या गोंयांक लागून झगडटात। पूण आयज कितें जाता, तेंचेर एक क्वेश्चन मार्क येता, डावट येता, एका कोणें सोडला काय, यो हेचो बी टीम काय, तेची बी टीम काय। आयज जर बी टीम आसलेले जाल्यार हांगा ह्या वतान आनी थंय भुकेन तळमळचे नासले, हे लक्षांत दवरपाक जाय। प्रत्येक फावट तो क्वेश्चन विचारा, हो कोणाची बी टीम, ती कोणाची बी टीम, हेच करून बीजेपीक आमी आज माथ्यार बसयल्ल्या। जे बी टीम म्हणून इलेक्शना पयलीं बोबो मारता पळय, तेच वयता आनी थंय बी टीम आनी ए टीम जाता तेंची इलेक्शन जाल्या उपरांत। हे लक्षांत दवरपाक जाय। जो मेरेन पॉलिसी बदलाना, जो मेरेन सरकार बदलाना, तो मेरेन कांयच जावपाचें ना। अशेंच प्रोटेस्ट चलतले आनी आमी फायर ब्रिगेड कशें अशेंच उजो पालोवपाकूच वयतले, हें चलपाचें ना, लक्षांत दवरा। पॉलिसी चेंज जावपाक जाय, सरकार चेंज जावपाक जाय। आयज जो प्रमोद सावंत आनी विश्वेश राणे हे दोगूय जाण गोंय काबार करपाक उठलेले आसा, हे गोंयचे निसंटन करपाक उठलेले आसा दोगूय जाण। हेंकां कांयच पडलेलें ना, हेंकां पडला धंदो। हे गोंयचो सरकार हो एक धंदो कसो चलयता, आपली फॅक्टरी कशी चलयता, आनी हेंच्यांनी आतां आमचे जे पंचायती आसा हे फॅक्टरी केल्ले आसा। हांगलो जो सरपंच शिरोडकार तो कितें करता, धंदो करता, धंदो आपलो। आयज तेंचे गाडयो बंगले वाडयता। अरे आमचो सिंपल आमच्या आमदाराक पळया, आमचो आमदार विरेश आसा बंगलो, वचा तेच्या घरा पळया, तेचें घर आमकांय कळटा आसलो पयशे करपाक, आमकांय कळटालें सेटिंग करपाक। पूण आमी कित्याक करूंक ना, ह्या देवाक भिवन, ह्या राखणदाराक भिवन आनी ह्या मातयेक भिवन आनी लोकांक भिवन।
चढ उलयना कित्याक आनी खूब जाण उलोवपाचे आसा पूण एकूच तुमकां सांगता ही भाशणां आयकून टाळयो मारून घरान वचून न्हिदो नाका प्लीज. हेच चलता एवरी टाइम आमी भाशणां करता, तुम्ही भाशणां आयकता, तुम्ही टाळयो मारता, एंटरटेनमेंट कशें जाता, घरा वयता आनी परते तेंच्या वांगडा गोंयांत पट्टे घालून भोंवता. हे जावपाक जायना. जो मेरेन तो गळ्यांतलो पट्टो तुम्ही काडिना, जो मेरेन गांवांतलो ग्रामस्थ म्हणून तुम्ही उबो रावना, तो मेरेन तुमचो गांव वाचपाचो. आनी उगडासदारा गांव ना जाल्यार तुम्ही ना कितले नोकरे दिवं, कितले टोर्नामेंट करू, कितले नरकासूर करू, कितले तुमचे फुगडे करू, तुमचो गांव ना जाल्यार तुम्ही नासतले. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुम्ही आयज एका तेंको दिलो ह्या प्रोटेस्टाक आनी ह्या प्रोटेस्टाक ह्या लोकां वांगडा आमच्या गांवांतल्या चिमलाकारां वांगडा उबे रावले. अशेंच उबे रावया, तेका साथ दिवया. आनी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो प्रेसिडेंट हांव वचन दिता की ह्या लोकां वांगडा, आमच्या गोंयकारां वांगडा सदांच आमी जशे आसले तशे फुडें आसतले. देव बरें